एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कशा आसा तुम्ही? तो अब सुबह के बज चुके हैं 8:30 और ऋतिक चला गया है स्कूल और मैं अब जा रही हूँ फिश लाने। तो देखते हैं आज क्या फ़िश मिल रही है। यहीं पर परवरिम में हाउसिंग बोर्ड है ना, वहीं पे तो वहाँ पे वैन रुकती है फिश की। तो देखते आज क्या है। तो आता तरी फिश सगळं मेळना, आता बोटी सगळं बंद असा। तो पळोवया कितें मेळटा जाल्यार। ओके या न्ही, चल हांगा हांवें एक बालदी घेतला, गाडयेन उदीक पडटा नुस्त्याचे, बॉब मारता म्हाका। बालदी खंय गेलो? हाय म्हण सगळ्यांक। हायो ते कसले ते हायो? चल लाइट बंद करता। तो बाहर का नज़ारा देखिए, सुबह इतनी तेज धूप थी और अब देखिए पाऊस पडल्या पुरो आयज। ओके, तो सपोज आयज बरें नुस्तें मेळना तर आयज हांव सुके बांगड्याचें हुमण करतलें। पळय, सुके बांगड्याचें हुमण म्हटलें की तोंड सुकलें हांगासर। हेंकां आनी बापायक आनी चेड्याक न्ही सुके बांगड्याचें हुमण म्हटलें न्ही शीत गळांतल्यान देंवना, पण ओल्या बांगड्या पेक्षा न्ही सुके बांगड्याचें हुमण न्ही एकदम टेस्टी जाता। सो हांव पळयतलें आं, नुस्तें बरें आसल्यार मग घेतलें हांव, नाल्यार घेवचें ना। आनी आयज हांव सुके बांगड्याचें हुमण करतलें। ओके, घेतलें न्ही सुके बांगड्याचें दाल करूया। डाळ कालचे आसा, सो सुके बांगड्याचें हुमण मी केलें न्ही, फक्त हुमण खाता। ते सुके बांगडे हांवें खावपाचें, ताका लागून एक नाल्यार दोनूच घालून हांव हुमण करता। सो हांव पळयता। सो हांगासर पळय कितलो काळोख जाला। पावस पडल्या पुरो गरमेन न्ही बसोंक जायना हांगासर। थोडें काळोख जाला आनी एवढें वत आसा। हाफ किलोचे 600 झाले, तर 600चे पाव किलोचे 300 झाले। बारा कुठं सोड माणूस 500 गावठी तो बांगडे बरोबर आहे बघा तू बांगडे बांगडे 300 किलो किलो काय बरं बांगडे बरं आपण रिया कुल्ले आते तो क्या करे तू बेचा नहीं बड़ी बड़ी येते किती बेच बेच मुझे बेच कसले हां चिनवाटे कर बाय फटफट मुंडी बिंडी पड मुड्डेशे बघितलं वळले वळले कसे आले मुड्डेशे? बिगिन बिगिन कसे? 1200 1200 किलो आणि शिंगडा कसं बाबा? 400 दिला तिकडे हाफ दोरी हाफ किलो 1 किलो हाफ किलो हाफ किलो ये हाफ किलो दिए ये बांगडे 1 किलो 1 किलो ये बघा बघा 1 किलो आणि हाफ किलो बरे घाला। 1 किलो म्हणता रे षटके बाय बांगडे 300 षटके बरोबर त्यांना खाऊ षटका षटका त्यांना खाऊ नये मला का रे? हां बरं असतं हे कितलं वळलं हवे हाफ किलो नो बाय बघी घालू हाफ किलो घाल हाफ किलो कशा म्हणता तू? मिरची कशी 200 रुपये दिला का? तिसरे घेता तिसरे तिसऱ्याचे न्ही तिसरे फ्राय करूंक जाय मसाला लावन। तो तुमकां रेसिपी शेअर करता बरं लागता की ऑलरेडी तुमकां हांव सुक्का दाखयला रेसिपी, तो फ्राय दाखयता। फ्राय केल्या न्ही, कर कर मसाला लावन फ्राय करूया। या सुके करू पहिला सुका दाखयला ऑलरेडी, फ्राय करूया। आणि त्याला फ्राय करपाक न्ही तिसरे मोठेच जाय, ते मोठे आहे तिसरे।
कितले मिळले 200 रुपया. चलो नुसतं तिथलं काय बरं ना नी सगळे मुसा घुंवतात. अशे बांगडे म्हाका मातशे बरे दिसल्यामुळे बांगडे घेतला. सुंगटा सुंगटा एक सुद्धा हाफ करूच घेतला आणि बाकी सगळे आणि ते तिसरी म्हाका फ्राय करून जाय. ते मातशे बरे मोठे आसा. बाकी सगळे न्ही मुसा सारखे घुंवतात आणि मुद्देशो 1200 बरे मोठे असेल न्ही. सो आज सुके सुंगटाचे आयज बांगड्याचे करे ना नी. आज सुके बांगडे ना. हो तोंड बघ किती हॅपी झाला. तोंड बघ किती हॅपी झाला. आयज सुके बांगड्याचे हुमण ना नी. बांगड्याचे हुमण करताय. वल्या बांगड्याचे हुमण हॅपी झाला अर्क पय. सुके बांगडे म्हटले की बापाची आणि चाराचे तोंड सुकतात. चलते घर. सो हांगासर फिश क्लीन करून जाल्ले आसा. तुमकां दाखयता आयज हांव कितें कितें करतले. आयज सगळें काय करचें ना हांव. फक्त बांगड्याचें हुमण आनी बांगडे फ्राय करतले. ते एक दिसा सगळें केलें न्ही खावपाक आमकां वाजयतात. फक्त एकूच खावंक बसता आनी तशी उरता मागीर. सो आयज फक्त बांगड्याचें हुमण आनी बांगडे फ्राय करतले. तुमकां दाखयता ऑलरेडी हांवें क्लीन केल्ले आसा. तो पळयात बांगड्या हे पिसीस केला हुमणाक आनी थोडे फ्राय करतले. आनी तिसऱ्यो हांगासर हांवें बरे वॉश केला. आतां ताका फ्रिजीन दवरतले. तो फाल्यां पळयता हांव रेसिपी शेअर करता तुमच्या वांगडा. तो फाल्यां पर्यंत तोंड उगडटलें. आनी हांगासर सुंगटां हें बी आयज काय करचें ना फ्रिजीन दवरतलें. आनी हांगासर पळय बांगड्याचे जी गाबोळी आसता न्ही एक ते दवरला हांवें फ्राय करपाक. तर हितून न्ही कांदो बारीक चॉप घालपाचे आनी मसाला लावून न्ही फ्राय करूंक जाय. बरें लागता. ओके तो तिसऱ्यो आनी सुंगटां फ्रिजीन दवरता. ओके सो आतां हेजे मसाला आमी रेडी करया. तो अभी ना मैं नारियल को ग्रेट करूँगी. ये देखिए मैं ना यहाँ पे 2 नारियल हैं. दो नारियल को मैं साथ ही में ग्रेट करके ना एक एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख देती हूँ. ये देखिए इसमें भरकर मैं रख देती हूँ. बहुत ही आसान हो जाता है. नेक्स्ट टाइम अगर कुछ बनाना हो ना तो झट से निकालो और बना लो. ओके तो अब मैं नारियल को ग्रेट करती हूँ. तो यहाँ पे देखिए नारियल जो है ना सूख गया है अंदर. तो अभी बहुत गर्मी भी है ना तो नारियल जो है ना सूख जाते हैं. और बहुत ज़्यादा ला कर रखोगे ना तो यही प्रॉब्लम होता है. तो जीजू ने भेजा था मुझे. जब आम भेजा था ना तब ये नारियल भी भेजा था. अब देखिए अब इन सारे नारियल को ना मैं ग्रेट करके डब्बे में भर के रख दूँगी. तो बांगड़ा करी के लिए ना जो जो चीज़ें लगेंगी ना मैंने यहाँ पे देखिए सारे जो निकाल के रख दिया है. तो यहाँ पे मैंने लिया है कोकोनट. तो यहाँ पे ना आधा ग्रेट किया हुआ कोकोनट लिया है मैंने. अर्ध वोळ घेतला मैंने. ओके और यहाँ पे मैंने आधा प्याज को ना इसे लंबाई में कट कर लिया है. एक बड़ा चम्मच धनिया लिया है. यहाँ पे मैंने 4 लहसुन लिया है. और यहाँ पे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, सूखी लाल मिर्च ली है और थोड़ी मैंने ना ये वाली भी डाल दिया है छोटे वाले. ओके और यहाँ पे मैंने इमली ली है. ओके और यहाँ पे ली है हरी मिर्च जिसको मैंने ना इसे लंबाई में कट कर लिया है. और यहाँ पे मैंने लिया है त्रिफला. ये ना कंपलसरी है फ़िश करी में, बांगड़ा फ़िश करी में. इसके बिना तो फ़िश करी तो अधूरी है. ओके ये कंपलसरी है. इसको ना मैंने हल्का सा क्रश कर लिया है. ओके अब ना कोकोनट और ये सारी चीज़ें ना डाल के ना मिक्सी जार में हमें एक फ़ाइन पेस्ट बनाना है. पेस्ट बनाते हुए थोड़ा सा पानी ऐड करें और इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना दें. ये हमें ऐड नहीं करना है, ये बाद में फ़िश करी में हमें डालना है. तो ये मैं साइड में रखती हूँ और ये मैं मिक्सी जार में डाल के एक फ़ाइन पेस्ट बना लेती हूँ. तो यहाँ पे देखिए मसाला जो है इसको मैंने पीस लिया है. और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ,
आप चाहें तो ना मसाला पीसते वक्त ना आप इसमें जीरा भी डाल सकते हैं। तो जो गोवन कैथलिक होते हैं ना वो लोग ना बांगड़ा करी में या फिश करी में ना जीरा डालते हैं। तो हिंदू लोग ना फ़िश करी में ना जीरा नहीं डालते हैं। तो हमारे यहाँ पे भी फ़िश करी में जीरा नहीं डालते हैं। अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं या फिर उसके बिना भी आप फ़िश करी बना सकते हैं। तर ते आयदनाने मसाला ट्रान्सफर करून घेता। बरे मिक्स करून घ्या। हुमण तुमकां कितलें दाट किंवा पातळ जाय न्ही त्या हिशोबान तुम्ही पाणी उदीक घालात। तो बरें येता काय मिक्स करून घेता। तो नुस्त्याचें हुमण न्ही मातशें पातळूच बरें लागता। तो आनीक उदीक घालता हांव। बस आनीक उदीक घालना इतलें घालता। हें परफेक्ट आसा। तातूंत घालया वली मिरसांगो मातशें लांबट कट करून घेतला। त्रिफळा घालता ताका मातशें क्रश करून घेतला हांवें। मीठ घालया। सो नुस्त्याक न्ही हांवें मीठ लावन दवरला हां। सो त्या हिशोबान तुम्ही मीठ घाला। मीठ तुम्ही टेस्ट करून पळोवंक शकता। मीठ कमी जाल्यार तुम्ही ॲड करूं शकता। बरें मिक्स करा। आता काय आमी गॅसीर दवरुया। सो हांवें गॅसीर दवरला। ओके फ्लेम हांगा मिडियम दवरला हांवें। ओके आतां हेका आनी बरेंशें उकळ हाडया। ताका मातशें उकळ येयली की मागीर आमी नुस्तें घालुया। तो यहाँ पे देखिए करी को ना अच्छे से उबाल आ गया है करके ना फ़िश डालते हैं। तो फ़िश पर ना मैंने पहले से ही नमक लगा के रख दिया था। ठीक है। तो फ़िश यहाँ पे मैंने डाल दिया है। ओके हल्का सा इसे इस तरह से मिक्स करें। ज़्यादा इसमें स्पून ना डालें नहीं तो ना ये फ़िश जो है ना मैश हो जाएगा। ओके तो अब इसे ना एक 10-15 मिनट के लिए हल्का सा एक उबाल आते हैं। तो यहाँ पे देखिए करी को अच्छे से उबाल आ गया है। तो यहाँ पे बांगडा करी बनके रेडी है। सो हांगासर बांगड्याचें हुमण रेडी जाल्लें आसा। ओके गॅस बंद करता। तुमी ट्राय करून पळयात। ओके हितून कितें आनी कितें ॲड बीन कितें करपाक जाय न्ही तुमी म्हाका प्लीज कमेंट करून सांगात। सो बांगड्याक हांव मसालो लायला। तो मसालो न्ही हांव घरात करून दवरता। ओके आनी हांगा 2 बांगड्यांनी हांवें अशें स्प्रेड करून मसालो लायला। तुमकां जाय जाल्यार न्ही मदलो कांटो काडूं शकता। ओके हांवें कांटे काडूंक ना। सो हेका म्हणटा बटरफ्लाय फिश फ्राय। सो अशें ताका स्प्रेड करून हांवें मसालो लायला। हांगा हांवें 2 बांगडे अशें केला की रुची पप्पा खायना अशें केलें। सो ताका हांवें अशें स्प्रेड करूं ना ताका हांवें मसालो लायला। सो हें म्हाका सो मम्मी आनी हांव न्ही केन्ना बांगडे हाडटा जाल्यार हांव स्प्रेड करून फ्राय करता। ओके काटूं जाय जाल्यार तुमी काडूं शकता। काबुली एका मसालो हांव मागीर लायतलें। थोडा कांदो बी घालतलें ताका लागून ताका उदीक सुट्टा न्ही सो हांव ताका मागीर करतलें। हांव फ्राय करतलें मसालो आनी कांदो घालतलें। ओके तो हेका हांव सायडीन दवरता। तरी येयलो की मागीर हांव फ्राय करतलें। तो यहाँ पे मैंने चावल रख दिया है। और उस दिन ना मैंने एक फेस के लिए कुछ बनाया था ना टर्मरिक और दूध डाल के। ये देखिए तो अब मुझे याद आ गया तो मैं जल्दी फटाफट जाती हूँ और फेस पर लगाती हूँ। मुझे याद आता है ना मैं उसी वक्त कर लेती हूँ। तो सोचूंगी ना बाद में करेंगे तो होता नहीं है तो भूल जाती हूँ मैं। तो अब मैं वो फेस पर ऋतिक आ गए खाना खाने। हाय मन। हेलो। तो एक बात ना मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। एक्चुअली मुझे पहले ही शेयर करना था तो टाइम नहीं मिला तो चलो आज बता देती हूँ। तो फाइनली जो मेरा जो चैनल है ना वो मोनेटाइज हो गया है। तो मोनेटाइज होने के लिए ना आपको 1000 सब्सक्राइब
और 4000 म्हणजे 4000 वॉच आवर ना ये कंप्लीट होना चाहिए कि ये दोनों कंप्लीट होने के बाद ही आपका जो चैनल है ना मोनेटाइज हो जाता है। तो अभी चैनल मोनेटाइज हो गया है, इसका मतलब मुझे अभी पेमेंट नहीं आएंगे इतने जल्दी। तो उससे पहले ना $10 जो है ना कंप्लीट करना पड़ता है। ओके, जो रेगुलर वीडियो डाल के ना वो $10 भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो $10 कंप्लीट होने के बाद पेमेंट स्टार्ट। तो ते ॲडसेन्स हाँ तो व्हेरिफिकेशन हाँ वही तो $10 कंप्लीट होने के बाद एडसेंस पिन आएगा मुझे यूट्यूब की तरफ से। तो उस पिन को मुझे मेल आएगा, तो उस मेल पे वो एंटर करना है पिन। तो उसके बाद मुझे पेमेंट स्टार्ट। तो पेमेंट कितना भी आने दो मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर यूट्यूब से अगर मुझे 100 रुपये भी आ जाता है ना, वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। तो मैं पैसों के लिए यूट्यूब स्टार्ट नहीं किया है मैंने, जस्ट घर बैठ के मैं बोर हो रही थी, उसके लिए मैंने एक यूट्यूब स्टार्ट किया है। और कितना मिलता है और क्या है वो आगे देखते हैं, अरे वो भी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर भी करूँगी, ठीक है। तो बरी दिसतांनी ऑफकोर्स यूट्यूब चॅनल मॉनिटायज जावपाक एक खूब व्हडले टास्क आसा, इतलें इजी न्ही चॅनल मॉनिटायज जावपाक। तो 1000 सबस्क्रायबर म्हणजे पयलीं जालेले, तो वॉच आवर जावं नासलेले, तो फायनली ते जालें। ओके, तो बरें दिसता चॅनल मॉनिटायज जालें न्ही, आतां म्हाका कांय टेन्शन ना। सो आतां रेगुलर व्हिडिओ येतले, सो हांव ट्राय करतलें रेगुलर व्हिडिओ घालपाक, डेली ब्लॉग घालपाक। ओके, आनी प्लीज तुमचो सपोर्ट तरी आसूंकूच जाय, तुमच्या सपोर्टा शिवाय हांव फुडें सरचेंच ना। तो प्लीज तुम्ही माझे व्हिडिओ पळयात, लायक करा, कितें आसल्यार तुम्ही कमेंट करून म्हाका सांगात। ओके, तो प्रमाणे हांव ते इम्प्रुवमेंट करतलें। ओके, तो कशें दिसता? बरें दिसता. बरें दिसता। सपोज तुमकां युट्यूबार येवन अर्निंग करपाक जाय, तो युट्यूब एक असो एक प्लॅटफॉर्म आसा, तो तुमी न्ही घराक बसून ओके व्हिडिओ घालून अर्निंग करूं शकता। सो तुमकां कितें आवड आहा पळय ते तुमी व्हिडिओ चॅनल काडात। अशें न्ही की ते व्लॉगिंग करता, हांव व्लॉग करता सो आपुणूय व्लॉग करया ना। तुमकां कितून आवड आसा तेतून तुमी चॅनल ओपन करात। इफ तुमकां कुकिंग करपाक आवड आसा तर कुकिंग चॅनल तुमी ओपन करूं शकता। व्लॉगिंगान तुमकां आवड आसा जाल्यार तुमी व्लॉग करूं शकता। ट्रॅव्हलिंग नाल्यार तुमकां मेहंदी घालपाक, ब्युटिशियन कितें तुमकां आवड आहा न्ही तितून तुमी चॅनल ओपन करूं शकता। पण जे कोण हाऊसवाईफ आहा न्ही, घरा बसून वाजयतात, तांकां हे बेस्ट ऑप्शन आसा पार्ट टाइम पार्ट टायम। ओके, घरूय तुमकां सांबाळूंक मेळटलें, सायड बाय सायड तुमी युट्यूब स्टार्ट करात। ओके, सो जे कोण हाऊसवाईफ आहा न्ही तांकां हांव एक सजेस्ट करता की तुमी बी एक यूट्यूब चॅनल ओपन करात आणि अशें ट्राय करात। तो माझे कॅमेरा अशें धरून धरून हात दुखपा लागले, सो कॅमेरा दिला हातीत धरपाक कॅमेरामॅन। जितून तुमकां कितें इंट्रस्ट आहा न्ही ते तुमी चॅनल ओपन करूं शकता। आणि ओके, आणि अशें ना की आयज हांवें चॅनल ओपन केलें, एक व्हिडिओ घातले आनी फाल्यां म्हाका सबस्क्रायबर मेळ्ळे, वॉच आवर जालें ना। हितून तुमकां खूब मेहनत घेवचें पडटलें। ओके, जो पर्यंत तुमी आनी न्ही सद्दी तुमी व्हिडिओ घालात। ओके, अशें न्ही की आयज एक दीस घातले आनी 8 दीस सोडले आनी 8 दिसांनी एक व्हिडिओ घातले ना, कंटिन्युअस तुमी व्हिडिओ घालात। ओके, सबस्क्रायबर कितले आसूं न्ही, व्ह्यूज कितले येवं न्ही, ते तुमी टेन्शन घेनाकात, व्हिडिओ घालत रावा, एक तरी तुमचो व्हिडिओ न्ही व्हायरल जातले। ओके, तर तुम्ही ट्राय करत राहा। ओके, रोखडे सक्सेस मेळटा, थोड्यांक न्ही रोखडे सक्सेस मेळटा, थोड्यांक लेट मेळटा, पण आमी ट्राय करत रावपाचें। ओके, तर म्हाका तर रोखडे सक्सेस मेळूंक ना। सो आतां म्हाका दिसता नागपंचमीक सप्टेंबरान म्हाका 1 वर्स जातलें यूट्यूब स्टार्ट करून। सो 1 वर्स पयलींच म्हाजें चॅनल मॉनिटायज जालां, तितून हांव खूब खूश आहा। ओके, हें सगळें तुमच्यामुळे जाल्लें आसा। अशेंच तुमी सपोर्ट करात। ओके, आनी व्हिडिओ पळयात, व्हिडिओ शेअर करात आनी म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात। तो जेन्ना हांवें यूट्यूब स्टार्ट केलें न्ही, रितुजे पप्पान म्हाका फूल सपोर्ट केला। ओके, जेन्ना स्टार्टींग हांव जे व्हिडिओ करतालें, स्टार्टींग व्लॉगिंग करच्या पयलीं न्ही हांव पयलीं कुकिंग चॅनल ओपन केलेलें, तितून तितलें म्हाका सक्सेस मेळूंक ना। ओके, आनी हांव जे कॅमेरा वापरतालें पळय ते मातशे व्हिडिओ न्ही मातशे क्लियरिटी बरें येनाले। सो जेन्ना हांवें पप्पा सांगलें की हांव व्लॉगिंग करता, म्हाका तें न्यू मोबायल हाडून दिलो ताणें आपल्या पयशांतल्यान। ओके, न्यू मोबायल आनी बारीक बारीक कितें स्टँड बीन सगळें, आजून पर्यंत म्हाका कांय 1 रुपया येवंक ना युट्यूबांतल्यान। पण रितीच्या पप्पान न्ही व्हिडिओ बरो येवंक जाय, क्लियरिटी बरें येवंक जाय म्हणून न्ही न्यू कॅमेरा हाडून दिलो ताणें, म्हणजे मोबायल, मागीर स्टँड, ते बी 3-4 तरेचे स्टँड, मागीर ते कितें ते हाडलें तुवें ते मायक्रोफोन सगळें म्हाका हाडून दिला। आतां फक्त हांवें मेहनत करपाचें आनी हे यूट्यूब चॅनल आनी फुडें सरपाचें, हय का न्ही। सो रितीक पप्पान म्हाका खूब सपोर्ट केल्लें आसा। ओके, आतां पळोवया फुडें कशें कितें जाता तें। तुमचो तरी सपोर्ट आसूंकूच जाय, तुमच्या शिवाय तर यूट्यूब हांव फुडें व्हरूंक शकना। तर तुमी व्हिडिओ पळयला मात म्हाका मातशें कितें व्ह्यूज मेळटले, तो व्हिडिओ पळयात, शेअर करात। ओके, हांव न्ही आतां नुस्तें फ्राय करता, रितीक कांय ना तुका न्ही। सो रितीक पप्पाक न्ही वचूंक जाय, कामाक वचूंक जाय खंय, हांव पयलीं एक बांगडो फ्राय करून पप्पाक वाडटा। बरा म्हण केलें आता माझ्या गळ्यान काटे बिटे शिरकाले का म्हणून बऱ्या म्हण कशें जाला टेस्टी फ्राय फॅन्टॅस्टिक
काल हांवें हें केल्लें कॅबेजी भाजीचं थोडें आसलेलें तें वाडलां चल जीव ये देखिए डॉन आ गया स्कूल से और आते ही ये देखिए पसारो केला बुकाचो सगळें होमवर्क दाखयता पे गेलेले मी तू सांग तांकां सगळें आज स्कुलान कितें केलें तुवें सगळी हांव मस्ती करना तू मस्ती करूं ना ना. आं आनी कितें केलें तुवें आणि पे केलेले पी व्हेलेले होय. आनी आणि सिमेस्ट्री जिमॅस्टीक हां. आनी कितें केलें आनी कांय ना. अभ्यास करूं ना केला टिफीन खालें सगळें होय आं इल्ली सगळे खाले आणि अबाक दौड़ला अब बोला जब भी मैं कुछ टिफ़िन देती हूँ ना तो उसमें से ना थोड़ा सा घर पे लेके आता है और बाहर जाकर रखता है किसको मालूम है नाना के लिए म्हणजे माझं डॅडी खाते बाहेर काढून दवरता हे देखील पप्पा गो गेलो पप्पा आत्ता जेवून गेलो ओके चला कपड़े काढ नापा वच ओके तब तक ना मैं फिश और जो गाबोड़ी है ना मैं फ्राई करती हूँ बाहर देखिए कितनी तेज़ धूप है देखिए तो हां तो या वर्षा पाऊस आसा का ना तेही कळना होय तो यहाँ पे देखिए गाबोली यहाँ पे ना मैंने प्याज को ना चॉप करके डाला है और यहाँ पे मसाला तो ये इसे मिक्स करते हैं इसमें ना प्याज डाल के ना इसे फ्राई करना चाहिए बहुत ही टेस्टी लगता है ओके इसे मैंने मिक्स कर दिया है उसके बाद रवा लगा के हम फ्राई करेंगे केन्ना तो गाबोळी खायना आयज आपल्या गाबोळी वाडोवपा पावला बरें हा गाबोळी ओके तो चलिए मैं खाना खा लेती हूँ ओके और थोड़ी देर के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ खाना हो चुका है क्या लग रहा है तो जस्ट हमारा खाना हो चुका है और जो बांगड़ा फिश था ना बहुत टेस्टी था ऋतिकान खाले आयज बांगडे आणि जाय म्हणटालो फ्राय ह्या एकूच फ्राय केलेले ताका एक म्हाका एक आणि कालचे दाळ आसलेले ते दाळीन जिरा तो चलिए आज इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर बाय